Same arrangement कसो how is the preparations going on? सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनचे रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव आयिल्लो आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर सेक्रेटरेट जी रेडी केल्या तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस जे रेग्युलर रिव्ह्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता म्हळ्यार ओवरऑल कामाचो रिव्ह्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जें आसा पळय हें पुराय जायलेलें आसा उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखेपर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें PWDचे आसतले पुलीस आसतले फायर आसतले मेडिकल एमर्जन्सी आसतले कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें एकंदर एक परत एकदा रिव्ह्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन तुवें रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयतलो म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमीज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेची वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करता सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी पुराय जावपाक येयल्ली आसा ती बाकीचे रुटीन जी आमची सगळी एक्सपोजिशनची सेक्रेटरेट टीम जी आसा पळय ही कंप्लीट करीत आसा खात्री आसा की पुराय जाता पण सीएम पळयत जाल्यार रस्ते पळयत जाल्यार रिबांदारचो रोड चिंबेल फ्लायओव्हर हांचे काय पावस काल सुद्दां पडला बरोबर आहा काय हे कंप्लीट करपाक तेय घेतलेले आसा रिबंदर रोड आसा तो तुजो बाकीचो चिंबल रोड आसा हे जे आसा पळय फुडल्या 8-10 दिसां भितर ते पुराय कंप्लीट जाता सो ओवरऑल सगळे बिफोर 10th म्हटल्यार पळय तेच्या पयलीं जातलें 15 तारखेपर्यंत सगळें जातलें